हो कोमनीदादाचो शेत आणि आमची पार्रा आरपोरा नागवा बॉर्डर कुर्रीकारांक आमच्या शेतांसून ह्या जाग्यार येवपाक वाट ना. वी हॅव टू कम टू आरपोरा नागवा आणि आरपोरा नागवा इगोर्जेचे फाटल्यान आमचो सब स्टेशन जो जावन आसा हांगाच्यान आमकां एंट्रन्स हांगा मेवता. आनी हो जावन आसा आमचो बांद. पयलींचो बांद आतां रस्तो तेंच्यांनी केल्लो आहा. हिंगा कोण लोक रावतात आनी आमकां कोमनीदादीन आमच्या नदरेक हाडले, पंचायतीच्या नदरेक हाडले की ह्या जाग्यार खुबशे इलिगेलिटीज चालू आहा, स्पेशली ऑन द सायड ऑफ आरपोरा नागवा. आमकां सर्वे करपाक गेल्यार आमकां कोण येयलें की एकटो दिवकर जो आरपोरचो ताणें हिंगा एक स्क्रॅपयार्ड सेटअप केल्लो. खूब वर्सां तो चलयतालो. ताका शोकॉज काडले इमिजिएटली आनी ताका सांगलें की हे तुमी स्क्रॅपयार्ड 7 दिसां भितर काडचे. आनी 6 म्हयन्याचो आमी टायम दिलो ताका. तो येयल्लो पंचायतीन. वी गेव हिम टायम, एक पर्सनल हियरींग दवरून ताका टायम दिलो तुमी काडचे आनी कितें बिजनस सेटअप करपाक जाय आमी तुमकां आदार करता, कोमनीदाद तुमकां आदार करता अशेंय सांगलें. कित्याक आमी पोर्रान स्क्रॅपयार्ड अलाव करिना आनी आयज पोर्रान एकूय स्क्रॅपयार्ड ना आमच्या पोर्रा गांवांत. पार्रा गांवांत आमी स्क्रॅपयार्ड आनी सर्टन बिजनसीस आहा पळय ती अलावड करिना. कित्याक गांव तर राखून दवरतले जाल्यार खंय तरी तेजेर डिसिप्लीन जाय, खंय तरी कंट्रोल जाय. त्या खातीर पर्रा गांवांत आमी एकूय स्क्रॅपयार्ड दिना. हें एकूच आसलें पळय इनलिगली घातलेलें तें आयज डेमोलिशन जाल्लें आहा. हांव शाबासकी दिता कोमनीदादाक, एटर्नी बेनेटीक आनी तेजी फूल टीम. कित्याक जे जाग्यांचेर ते लँड फिलींग, एग्रीकल्चर लँड फिलींग जावं वो असलें कितें इलिगल कन्स्ट्रक्शन शेतांनी येतात ते रोखडेच फुडें येवन ते पंचायतीक वांगडा घेवन आमी सगळे एकठांय येवन एक्शन घेतात आनी तेचोच परिणाम म्हणून आयज हो हांगासर डेमोलिशन जाल्लो आहा. आनी तो कोण सो कॉल्ड टॅनंट आसलो तेणें ते काडला आनी स्क्रॅप वाड्याक दिला आनी ही आमी कंप्लेन केलें 1 वर्स जालें. पंचायतीन ताबडतोब नोटीस काडली, ताका इनफ टायम दिलो तें काडपाक. हें इवन हें क्लियर करपाक 1 मंथ नोटीस ताका दिली. हें इतली नोटीसी दिवन ते पाटीन तें काडूंक ना. आयज पंचायतीन स्टेप घेतलो हें काडपाक आनी हें बरें काम पंचायत करता आनी हांव कोमनीदादी मार्फत तांकां शाबासकी दिता.